आसा तोच सगोट आनी सोगटांतूच तो आसा. देवाचे उतरे देवाचे मोडुकाय. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. परतून म्हणुया, सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. दिसान दीस ताका दिनवासता आनी तामो नासतना ताच्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवोन. ताचे थोरायेचो ताव घेवंक नजो. आमचो जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रोचलाय तें सोगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे बोग तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पोदवी परगोट करूं. आमचो जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. अशें सगल्या मनशांक तुजे वर्ती करतुवा आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिडकेचे पिडकेक तुजी राज पदवी तोखता. आमचो जबाब. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy. सोमी म्हणटा, खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. Sorbesporak, soy, soy, sorbesporak, soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपल्या शिष्यांचे दोळे लावन जेजून म्हणलें, तुमी गरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. तुमी आतां भुकेल्ल्यान ती सुभागी, तुमकां देव दादोशी कोत्तलो. तुमी आतां रुदन कोत्तात ती सुभागी, कित्याक तुमी आसतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो द्वेश करतीत, तुमकां सुबेंतली भायरायतीत, तुमकां अपमानतीत आनी वायट म्हणून तुमच्या नांवाचेर बोगलांटां घालतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तुमच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक तशेंच केलें. पूण तुमकां गिरेस्तांक हाय हाय, तो तुमकां बुजवण आतांच मेळ्ळी. आतां दादोशी आशिल्ल्यांक तुमकां हाय हाय, तो तुमी भुकेतल्यात. आतां हांसतल्यां तुमी हाय हाय, तो तुमी रडटल्यात आनी रुदन कोत्तल्यात. लोक तुमचें बरें उलयतीत तेन्ना तुमकां हाय हाय. तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी एक पळयलां की जांचे कडेन आहा तरी पूण तांचे कडेन नाचलेलेच भाशेन ती खूब पाटी वागतात. आतां नाचलेली ती म्हणनाय तूं तांचे कडेन ना, हातून फरक आसा. तांकां आनीक जाय, पूण हांकां कोण दितलो. देवाचेर ती पातयेवन आसात. दुसऱ्यांचेर ती पातयेवन ना, देवाचेर आसात आनी देव तांकां त्या प्रमाणे दिता. हे भाशेन आमी पळयलां. आनी पयले वाचपान आमकां कितें सांगलां, आमी तो जेजू क्रिस्ता सोबे आसा जाल्यार आमी सगळीं पातकां करचें ना. आमचें जिवीत जेजू सारकें जावंक लागतलें आनी बऱ्या कोन्यांनी उतरांनी आनी सालींत आमचें जिवीत सारतलें हांव. हो सांत पळय आसा आयज, ताचें नांव निकोलास तोलेंतिनोचो. तोलेंतीन एक गांव आसा
सकल बारी म्हणटा पळय थंयचर इतालिया. ताची पाय माय बरी जाणटी आसलेली, पूण ताणें निकोलस बारीचो पळय आसा, सांत निकोलस बारीचो आसा, ताचे कडेन मागणें केल्लें आमकां एक भुरगो फावो कर म्हणून. जालो, पूण हो भुरगो एकदम हुशार आनी भक्तिवंत आसलेलो. इतलो भक्तिवंत की 18 वर्सांचो आसतना ताणें आगुस्तीन ते संस्थेन एकदम कडक शिस्त आसलेली ती, थंयसर ताणें प्रवेश घेतलो. पूण आजच्या आदी कितें जालें, ताका पाद्रीपण मेळोवपाक थंयसर ताका 18 वर्सांचोच आसतना कॅनन गेलो. हांगसर कानन आसतात न्हय ते भाशेन, आनी ताका आतां तो बरो चडटलो आसलेलो, म्हणजे धर्माचे बाबतींत आनी इगर्ज मातयेन कुडेक बिशप जातलो हे भाशेन आसलेले. हुशार आसलेलो, एकदम भाग्यवंत मनीस आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करपी. पूण ताका एक स्वप्नांत आनी एक पाटी जेन्ना एक पाद्री प्रवचन करतालो तेन्ना ताका अशें सांगलें, ह्या संवसारांत आमी तर सगळें घेतलें आनी आयचें वाचपाक सांगता ते प्रमाणे तर आमकां फुडें आनी कांय मेळचें ना. तर ताणें तें भितरल्यान सगळें पळयोवन सगळें सोडून ते कडेक कडक संस्थेन प्रवेश घेतलो. आनी थंयसरूय तो एकदम बरो आसलेलो, सारको भक्तिवंत आनी सगळें बरें जातालें. पूण गरिबांचो तो मोग करतालो. आनी एक ताचें आसा, सगल्यो त्यो ताच्यो करण्यो आसलेल्यो त्यो तो पुलगोरींतल्या ओतम्या पासत मागतालो आनी ताका सुटका मेळताली. देव ताका म्हणजे विजनांत म्हणजे भितरल्या भितर दाखयतालो कशे भशेन इतल्या लोकांक थंयसरले सुटका मेळिल्ली आसा. आनी जेन्ना तो मीस भेटयतालो ते सदांच तो तांचे पासत भेटयतालो आनी हे भाशेन ताका सुटका मेळताली. पूण ताका आपोस्तल म्हणूंक लागले पुलगोत्रींतल्या ओतम्यांचो. इतलो तो फामाद जालो. आनी मागीर मेल्या उपरांत खूब मिलाग्री ताच्या फोंडाची जावंक लागल्यो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां प्रत्येकान देवान आपोवणी दिलेली आसा. जेजू सोबे आमचें जिवीत एकवटून जेजू आमचें सोबें जिवंक, आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान. आनी अशें जालें की ना, मागीर बाकीचें सगळें देवूच आपले मोहिमे पासत करून घेता आनी आमी ताका पूर्णपणे सहकार करता. तर आमच्याय मदें तशेंच घडटा. तें अदीक घडच्याक आमी आतां थोडो वेळ मागण्यांत रावया आनी आमचें जिवीत जेजूक पूर्णपणे ह्या मिसांत भेटोवया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येवन आमकां जिवीत दवरता. आनी हें जिवीत आमचें न्हय, तें ताचें जिवीत. सुस्कार आसना जाल्यार आमी आमचें जिवीत जिवंचें नात, पूण आमच्यान तें आपलेपणान जिवंक जाता. पूण आपलेपणान जियेली म्हणटच आमकां खूब अडचणी जावंक लागतात आनी संकश्ट आमचेर कोसळोंक लागतात. तर हें सगळें जालें म्हणटच परतून आमी जेजूच्या ताब्यांत तें सगळें केलें म्हणटच तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. आनी आयज आमचे भितरलें अंतस्करण आसा तितलेंय तातूंत आमची चिंतनाची चाल, उतरां, कोन्यो सगळें जेजूक भेटोवया. आनी हे भेटोवणी वरवीं आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें अदीक ताणें घडोवन हाडचें म्हणून आतां आमचें सगळें जिवीत ताका समोर पळोवया. आमेन. आमी गीत घेवया C8 पेज नंबर 31 बापाक मानना. बापाक मानना गण बायलो, सायकल साची खरी भक्ती, ताका नाका बलिदानो, सायबेराची दया प्रिती, मोगाळ बापा मातूक
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपुदितात देवा बापाक मानतात तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्बेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीचे बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताचो अप्रमीत मोग भक्तीपणी आमी समरमता, तातूंत वांटो घेवन तुज्या भक्तां वरवीं तुज्या आनी पेल्याच्या मोगांत दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालीन सोरतान जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांत तूं तुजी पवित्र सभा नवे बोळ्यान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक, तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंच सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरोन सुसुकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खातात आनी काळशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोन आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजुडी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती चेपोती भाग्योन जुजे
बा घेवन दवरून दिवता सर्व खाली तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे आतां आमी म्हणटाना सगली आमची मागणी देसा आमचे पासत, आमच्या घरच्यां पासत आनी सगले आमचे भाव भयणां पासत आख्ख्या संवसारांत आसा तांकांय आमी ह्या मागण्यांत धरया. आनी आतां बरोबर पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सवे म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थायणेक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांचें नोतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या आसा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो धर्म दुदांक म्हणून आतां आमकां हांगसर अंगारा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकृत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकृत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्यान ती म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कांच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परसांचो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळाची भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. D24 पेज नंबर 60. काळीज मोशे तुक अंतरेकता. Calis moje tu contreta. Jésus col sant mojo. Ashindu ka shivung grauta. Baguyasha tarka mojo. Ashindu ka shivung grauta. Baguyasha tarka mojo. आमचे दोळे धांपया
आनी भितरल्यान जेजूक आमी एकवटून वो वेळ ताचे बरोबर मोगान सारया. ताचें जिवीत आमी अदीक आनी अदीक आपणावया. तो हें सगळें आमचें सगळें घडोवन हाडटा. ताका आमी पूर्णपणे सायबीणमायेन सहकार दिलो तेच भाशेन आमी दिवया. आपल्या इश्टां पासून आपलो जीव दिता तसल्या मनशाच्या मोगा परस व्हडतो मोग ना. मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजांत थावन दिनवासता. आनी जशें भाग्यवंत निकोलासान थांबोन आसतना तुजी भोक्ती आनी अप्रमीत मोगान तुजे पोरजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या भावा भयणीचे चाकरेंत आमचें जिवीत खर्चूंक आनी अशी काळजांत थावन तुजी खरी भोक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळें आसूं आनी सुरपुदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. F7 पेज नंबर 88. जेजूक आमचे मोदें दवरून. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनाक दिवं चलया आमी परतून घरात ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनाक दिवं चलया आमी परतून घरात ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजू चलो मोगा रस्तो आमी दवरया. पेल्या सगळी शिजून केली पेल्या चक्री